आयज आमी सगळीं जाणां मेळून हांगसर कंप्लेंट फायल करूंक येयल्ली। आमी हेजे पयलीं केन्ना पंचायतीन येवन कंप्लेंट फायल करूंक ना। ह्या आयज सद्या आमच्या घराचेर येयल्या म्हणून आमकां हें करचें पडलें। सेकेंडली आमी RTI एक्टिविस्टूय न्हू बाबा RTI घालून हें करचें आनी हें करतले म्हणून आनी केन्ना करूंकूय ना। आयज आमी सगळ्यांचेर कंप्लेंट घातलेली आसा इन्क्लुडींग MLA। आतां तुमी म्हणटले कितें MLAचेर कितें कंप्लेंट घातली तुमी, तुमचे कडेन कितें प्रूफ आहा आनी हें तें अशें जातलें। आतां तेजे आमी RTI घातलेली, RTI थ्रू आमकां पंचायतीसून लेटर मेळ्ळो। तितून क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा आमदाराचें घर पळय आसा तें सर्वे नंबर 156/157 आसा। तितून एक रोड एक्सेस दाखयता। रोड एक्सेसान तेणी एक कंपाउंड वॉल बांदला पळय तो रोड सगळो ब्लॉक केल्लो आसा भितर। हें एक जाल्लें। सेकेंडली पंचायतीन ताका एक ऑक्युपेन्सी सर्टिफिकेट दिल्या। तेजें घर आसा 156/157 आनी हितून सर्वे नंबर जो मेन्शन केल्लो आसा तो 181/5 आनी हावज नंबर आहा 95/1 जो आसा दत्ता सावंताच्या नांवार। आनी ही कॉपी गेल्या तूं मेन्शन करूंक शकता पळय कॉपी कोणाक गेल्या ती हेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा आनी गेल्या फकत पंचायतीनसूनच गेल्या। आमदार कार्लोसान आरोप राजकीय हेतान केल्यात म्हूण जाप दिली। My house and my compound wall had been built more than 10 years back with all due permissions of the panchayat, health, conversion sanat, everything obtained. And as and when the panchayat issues me a notice, I will give a reply, refute these allegations and prove that there is nothing illegal which has been done. The Ramtolan villages have been used or misused into making any complaint against me or anyone. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।